विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पुराय देशभर बँकाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्यो मागण्यो घेवन 31 जानेर आनी 1 फेब्रुवारीक संप आयोजीत केल्लो। ह्या संपाक गोंयच्या बँक कर्मचाऱ्यांनी तेंको दिल्लो। हो मुद्दो सेटल केलो ना तर 11 ते 13 मार्च मेरेन 3 दीस संपार वतले। तरी सरकार आयकना तर 1 एप्रिलासावन अनिश्चित संपार वचपाची शिटकावणी बँक कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। For the particularly last more than 2 years, if you calculate, it is exactly more than 2 years since our bipartite has expired. To be more specific, it is 822 days. And in these 822 days, IBA has provided us only 41 days for negotiation. You can understand the falsity and the attitude of IBA. Community unity was important for us. From the time the negotiation has started. I'm Santosh Haldanker, the convener of United Forum of Banks Union. काल आणि आज आमचो स्ट्राईक जाल्लो आसा 2 दिवस. 18 PSU banks were closed and 485 branches were closed. हो 2 दीस स्ट्राईक आमी वेज रिव्हिजन प्लस अदर इश्यूज आसा आमचे 5 days banking, special allowance merger with basic pay, defined working hours for officers. Apart that, there are list of demands. The major demands is this. 2 दीस स्ट्राईक आमी मार्च मे म्हयन्यान मे 20, 2017 IBAन आमकां ओन्ली 2% ऑफर केला. इन स्पायट ऑफ आमी डिमॉनिटायझेशन काम करून लोक इवन मेले बसून ब्रांचीन थोडे प्रेशरा खातीर. आनी 2017 IBAन आमकां फक्त 2% ऑफर केल्ले. तेन्नाच आमी बँक एम्प्लॉईजान डेमॉन्स्ट्रेशन बसून केल्ले की 2%च ऑफर केला म्हणून. मागीर मिटींग जावन 18-20 मिटींग जाल्यो, 20-21 मिटींग जाल्यो टील 13 जानेवारी 2020. तेन्ना आमकां 12.25% ऑफर केला, विच वॉज रिजेक्टेड बाय आवर युनियन लिडर्स. मागीर आमचे UFBU लिडर्सान डिसायड केले की नाव इट इज इनफ, देन वी विल गो फॉर अ एज्युटेशनल प्रोग्राम. 15 तारखेक आमचे युनियनान एज्युटेशन कॉल दिलो प्लस स्ट्राईक कॉल दिलो. आज 2 दीस आनी आज तर आमचे सेटल जायना मुखार जाल्यार 11 ते 13 मार्च आमी 3 दीस स्ट्राईक वयतले. आनी तेय जायना जाल्यार आमचे इनडेफिनीट स्ट्रायकाचो प्लॅन आसा फ्रॉम 1 एप्रील 2020.